हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अर्का दुनिया जेजू मोहिमा आणि वाखाणणी दुनिया जेजू. हालेलुया. वाखाणण्या आणि स्तुती बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक. म्हाकाच्या भाव भयणांनो, कशें सगोट सजमतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगोट बरी आसतली. खंयच्याय गांवांत आनी खंयच्याय शारान आसूं, पूण जेजूच्या उजवाडान आसतली म्हणून. आनी आयज देवाचें उतर आमी आयकूंक तयार जावया आनी ह्या देवाचें उतर आयकूंक सगळ्या म्हज्या भाव भयणांक, इश्टा मित्रांक, फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स सगळ्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी आमच्या ELM लायफ मिनिस्ट्रीच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान उनवणीत येवकार. तर मोगाच्यानो आयच्या देवाचें उतर आयकून एकामेकाक आमी धाडुया व एकामेकाक ताची वळख, देवाच्या उतराची वळख दाखोवया आनी हें काम करून देवाच्या वावरान आमचो हात दिवया. हालेलुया. तर आयचें देवाचें उतर जावन आसा आयचो विशय जावन आसा उद्धार काळजान तो ताका बक्षिता. उद्धार काळजान तो ताका म्हणजे म्हाका आनी तुका बक्षिता. उद्धार काळजान म्हणजे बऱ्या व्हडा काळजान, उदार मनान, मोगाळ मनान व मोगाळ काळजान व व्हडा मनान देव म्हाका आनी तुका आनी आमकां बक्षिता. तर आमचो देव जावन आसा बक्षण्याचो देव आनी तो जावन आसा उद्धार देव. कित्याक तो उद्धार, कित्याक तो मोवाळ, कित्याक तो दयाळ आनी ताचे सगळें मोग आसा. तो आपस्वार्थी देव न्हू. मोगाच्यानो जायते पावटी आमी ह्या संवसारांतली मनशां ह्या संवसारांत जियेता आनी संवसारा प्रमाणे चलता, म्हणजे आपस्वार्थीपणान चलता. आपल्याचे फायदो चिंतून चलता. म्हजो फायदो खंय जातलो, आपस्वार्थ आमी सोदता व आपस्वार्थी आमी जाता. पूण देव आमचो आपस्वार्थी न्हू. तो उदार काळजाचो, उदार मनाचो आनी ताचे दयेक शीम आनी मेर ना. तर असल्या देवा सगळे आमी जियेता व असलो देव आमच्या सांगाता जियेता. तर आमी आपस्वार्थी जायनासतना ताच्या उतराची वळख आमी घेवया, ताच्या उतराची समजणूय आमच्या जिवितान घेवया. हालेलुया. तर आयजाया 55:7 सांगता, खोट्या मनशांनी आपली वाट सांडची आनी नश्ट्या मनशांनी आपली वायट चिंतना सांडून दिवची. तांणी सरस्पराशी परतून येवचे आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें आनी उद्धार काळजान तो ताका बक्षिता. तर देवाचें उतर सांगता, खोट्या मनशांनी आपली वाट सांडची आनी नश्ट्या मनशांनी आपली वायट चिंतना सांडून दिवची. हालेलुया. तर मोगाच्यानो खोट्या मनशांनी कसलें खोटेपण आनी कसलें वायटपण आनी कसलें नश्टेपण. तर ज्या मनशा सगळें देवाच्या उतराचो उजवाड ना, देवाच्या उतराची वळख ना, ताचे सगळें नश्टेपण आनी खोटेपण आसूं येता. कित्याक जो देवाच्या उतराच्या आड चलता, देवाच्या उतराच्या वळखी आड चलता, तर नश्टेपणाचे पावलांनी चलता म्हणून येता. हालेलुया. ताच पासत कितें सांगता, खोट्या मनशांनी आपली वाट सांडची आनी नश्ट्या मनशांनी आपले वायट चिंतना सोडून दिवची. तर देवाच्या उतरान चलोवंक आमकां चड गरजेचें. सो देवाचें उतर आयकता आनी ताच्या उतरांतल्यान चलता आनी ताचें चिंतप ताच्या उतरान रावता, तो उजवाडाच्या वाटेन जियेता. तर ताच्या मनान वायट चिंतना येवं नजो. कित्याक देवाचें उतर तो आयकता, देवाचें उतर तो मानता आनी देवाच्या उतरा वरवीं तो चिंतता वो देवाचें उतर मनान घेवन रावता. वो मनान तें उतर न्यायटा वो त्या उतराची चिंतप, तें उतर तो आपल्या जिवितान चिंतपाक लायता.
ते त्या उतरान तो जियेता. तर तो देवाच्या वाटेक जियेता, उजवाडाच्या वाटेक जियेता म्हणून येता. आनी जो देवाच्या उतरान जिवंक सोदिना, आपली वायट चिंतना वायट वाटो सोडिना, तो नश्टेपणान वायटाच्या संगतीन रावता आनी वायटाची वाट चलता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तर आमकां सोबताक ह्या वायट जिवीत, वो वायट खोटेपण, वो जे नश्टेपण आमकां सोडपाची गरज आसा. ताचे तान आमकां पयस रावपाची गरज आसा. कित्याक ते आमच्या जिवितान आमकां सोबना, वो ते आमकां फावना. आनी ही वायट सगळें कुयतान येता. वायट चिंतना वो नश्टेपण कुयतान येता. तर हे जावन आसा देंवचाराचें काम. हे जावन आसा देंवचाराचें चिंतप. वो जावन आसा वायट चिंतना हाडपाचें सैतानाचें काम. कित्याक तो आमच्या मतीन वायट घालता. जेन्ना आमचें मन खाली आसता, देव आमच्या मनान कांय ना, सगळें वायट ते हाडून बोत्ता. पूण देवाच्या उतरान आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान आसा, ताका भितर रिगोंक वाट मेळना, वो चान्स मेळना म्हणून येता. हालेलुया. तर त्याच पासत आमी देवाच्या उतर घेवन जेवपाची गरज, देवाच्या उतरान रावपाची गरज, आमी जिव्या देवाशी वचपाची गरज, आमी ताच्या उद्धारपणाचो आमी फायदो घेवपाची गरज, ताच्या उद्धारपणान आमकां भक्षणी घेवपाची गरज. हालेलुया. तर हो वेळ जावन आसा, हो टायम जावन आसा, हो काळ जावन आसा, बरो टायम जावन आसा. कोणाक? म्हाका आनी तुका आनी आमकां. कित्याक देवाशी परतुपाचो, वो देवाशी वचपाचो, वो आमचें मन, आमचें जिवीत बदलपाचो. हालेलुया. तर ताचे सवें कितें आसा, जें कोणा सवें ना, जें कोणा सवें मेळना, तें जिव्या देवाशें मेळोंक शकता आनी मेवता. कित्याक तो जावन आसा दयेचो देव, तो जावन आसा मोगाचो देव, तो जावन आसा काकुतीचो देव. हालेलुया. तर ताचे सवें कसलेच आपस्वार्थपण ना, आपल्याच्या फायद्याचें देव चिंतिना. देव आमचे तावन आपलो फायदो चिंतिना, पूण आमी एकामेकाचो फायदो घेवंक सोदता. म्हाका कितें फायदो जातलो, म्हाका कितें बरेपण मेवतलें, आपस्वार्थपण. तर आमचो देव आपस्वार्थी देव न्हू, पूण आमचो देव दयाळ, मोगाळ आनी मोवाळ देव जावन आसा. तो उदार काळजान, व्हडा काळजान म्हाका आनी तुका आनी आमकां बक्षिता. त्याच पासत ताचें उतर कितें सांगता, ताणी आमच्या देवाशी येवचें आनी उद्धार काळजान ताका बक्षिता. हालेलुया. तर मोगाच्यान आमी देवाशी परतोवपाची गरज आसा, आमी आमची वाट बदलपाची गरज आसा आनी आमी ताच्या उद्धारपणान बक्षणे घेवपाची गरज आसा. तर जायते फावटी आमी बदलता, आमी परतवता, आनी जायते फावटी आमी म्हणटा हांवें आदलें सोडून दिलें, हांव आनी परतून त्या वायट जाग्यार वो वायट कामान वेचोना, हांव करिना. पूण जायते फावटी आमी आमकांच फटयता, हांव म्हाकाच फटयता. कशा परी म्हजो एक पांव एका सायडीक आनी दुसरो पांव दुसऱ्या सायडीक आसता. तर एका पांयान आमी परतवता, एकूच पांयान. देवान आमकां दिल्ले आहा दोनूय पांय, पूण दोन पांयाचो आमी बऱ्या कामाक उजार करिना, पूण एक पांयो भायर आनी एक पांयो भितर. टायम येयलो पटाच करून आमी परतता. स्प्लिट ऑफ सेकंड म्हणटा ते भाशेन आमकां वेळ लागना, आमी परतता आनी आदल्या जिवितान वेता, वो आदल्या वाटेन वेता. जेन्ना आमच्या तपासणेचो टायम येता, देवाच्या वाटेन आमी आसा, देवाची वाट आमी चलता, आमची तपासणी जाता, आमकां मातशी दूख भोगता, फाटी सरता. म्हणजे एक पांव एका सायडीक आनी दुसरो पांव दुसऱ्या सायडीक. तर देव आमचो दोन मनाचो देव न्हू, देव आमचो एकलोच देव, जिवो देव, एकाच मनाचो
आनी एकाच मोगाचो तो जावन आसा आमचो सोडवणदार. हालेलुया. तर आमची चाल आमी बदलपाची गरज. आमी दोनूय पांय व आमची जिविताच्या वाटेर घेवन रावपाची गरज. जेन्ना आमी बदलप जाता आमची तपासणी जाता. हें आमी विसरूंक फावना. तपासणी जायत्यो आमकां अडचणी व आडखळ्यो आमी म्हणटा त्यो येता जाल्यार आमी ताचेर जैत व्हरपाची गरज. कित्याक जैतवंत जेजूशी आमी वयता. उद्धारपणान तो आमकां बक्षिता. तर आमी उदारपणान ताचे सवय वचपाची गरज. भितर एक आनी भायर एक, तोंडान एक आनी तकल्यान एक घेवन वचोंक आमी फावना. हालेलुया. तर मोगाच्यानो आमी एकाच मनान परतोवया आनी एकाच मनान आमी बदलोवया. तर ताच्या उदारपणान आमकां बक्षणे मेवतलें. ताणें बासायल्लें बक्षणे मेवतलें. ताणें आमकां दवरलेलें बक्षणे मेवतलें. कित्याक मोगाच्यान आमी केन्नाच विसरूंक फावना. आमी बासावणेचीं भुरगीं जावन आसा. आमकां देवान बासावणी दिल्ली आसा. आमच्या पुर्वजाक बासावणी केल्ली आसा आनी त्या बासावणे खाला आमी आसा. जाल्यार आमकां कितलें व्हडपण, आमकां कितलो भोवमान आसा देवा सवे. तो मान आमी वगडावंक फावना. कित्याक तो उद्धार देव उद्धार काळजान आमकां आपयता. ताचे सवे उद्धारपण आसा. मोयफाशी देव, मोगाचो देव, ताच्या मोगान आमी वांटो घेवया. ताच्या बक्षणान आमी रावया व ताचे आमी बक्षणे घेवया. तेन्ना आमचें बरेपण जातलें. आमी उद्धार जातलीं. आमच्या सवे कसलो आपस्वार्थ आसचो ना. आपस्वार्थाक आमच्या सवे जागो आसचो ना. पूण आमचे सवे देवाच्या उतराक जागो आसतलो. आमच्या सवे देवाचो मोग जियेतलो आनी आमी देवा सवे जियेतल्या. कित्याक ताणें सांगलां ताणें सरस्पराशी पोत्तून येवचें आनी ताची दया करतलो. आमी कितली हुस्कोत आसूं, कितली पाटली आसूं, कसली आमी चुक्यो केल्यो जावं, पाटी सोडून आमी ताचेशी वचपाची गरज. आदलें जिवीत सोडपाची गरज. नव्या जिवितान भितर सरपाची गरज. देवाच्या उजवाडान भितर सरपाची गरज. ताच्या उतरान रावपाची गरज. ताच्या उतर आमी काळजान आमच्या मनान घेवन जिवपाची गरज. कित्याक तो आमची दया करतलो. आनी ताणें सांगलां आमचेशी म्हणजे आमकां आपणाशी येता ताका उद्धार काळजान बक्षितलो. ताचे सवय बदलप ना. मोगाच्यान बदलता आमी. वेळ बडी पावतना आमी बदलता. आमचे इश्टमित्र बदलता. आमचें कुटुंब बदलता. तर देव केन्नाच बदलना. तो एकूच देव सासणाच्या सासना. आनी ताच्या आत्मीक जिवितान म्हणजे तो आमकां फायदो मेळटा व आमचें बरेपण जाता. तर असल्या देवाशी आमी येवया व असल्या देवाशी आमी वचोया आनी आमचें बरेपण करून घेवया. आमच्या बरेपणाक तो आमकां आपयता. आमचो इबाड जावंक न्हू पूण आमकां बरें करून तो आपयता. कित्याक उद्धार काळजान तो ताका व म्हाका व तुका बक्षिता. हालेलुया. तर मोगाच्यानो आमी मागणें या. आमी मागुया देवाशी. कितें मागुया तर आमकांय तें उदारपण जाय. ताच्या उदारपणाक, ताच्या मोगाक मोयफासान तो आमकां आपयता. ताचे सवय वचोया आनी आमकां बक्षणे जोडून घेवया. हालेलुया. सर्गीच्या बापा तुका आर्गां तुका महिमा दिता दुनिया. तुका वाखाणटा तुका निनवासता दुनिया. आमी खरेंच बागी तुजी भुरगीं जावन आसा दुनिया. आमी तुजी बासावणेची भुरगीं जावन आसा दुनिया. तूं आमकां दुनिया उद्धार काळजान बक्षूंक आरशाता. तूं आमकां उद्धार काळजान बक्षूंक रावता दुनिया. फकत आमी बदलपाची गरज दुनिया. आमी परतोवपाची गरज दुनिया. दुनिया वेळार आमी मागता दुनिया. सगल्यो वायट आनी खोट्यो वाट्यो सोडून दुनिया. खोटी चिंतना सगळी सोडून दुनिया. खोटें पोलकेपण सोडून दुनिया. आमी तुजेशी परतोवंक दुनिया. तुजेशी येवंक दुनिया आनी जिवीत जोडूंक दुनिया. आनी तूं आमकां उद्धार काळजान बक्षितलो दुनिया. तुज्या उद्धारपणाक दुनिया आमी वांटो घेवंक दुनिया. दुनिया वेळार आमी मागता दुनिया. पाटी सोडून दुनिया. फुडल्या जिवितान दुनिया तुका आमी जिखोवन धरूंक दुनिया. तुजें उतर आमी आपणावंक दुनिया आनी तुज्या उतराच्या उजवाडान जिवंक दुनिया. दुनिया वेळार आमी मागता दुनिया. आमच्या घराबे दुनिया, आमचें कुटुंब दुनिया, आमची भाव भयणां दुनिया
आमकां दुनिया बदल दुनिया तुज्या उतरान दुनिया तुज्या मोगान दुनिया आनी जसो तूं उद्धार दिव दुनिया तुज्या उद्धारपणाक दुनिया तुज्या आपोवण्याक दुनिया आमी फुडें सरूंक दुनिया आनी आमी आमकां बरेपण जोडूंक दुनिया आनी आमकां आमच्या आत्म्याची आनी कुडीची सुटका जोडूंक दुनिया आनी तुजे हाजेरीन दिवंक जिवंक दुनिया आनी तुजें उद्धारपण दुनिया मोवाळ आनी मोगाळ दुनिया आमच्या जिवितान दुनिया ते येवंक दुनिया बापा तुका आर्गां तुका महिमा दिता दुनिया तुका वाखाणटा तुका निलमस्ता दुनिया आमचे मागणे आयकल्याक आनी आन्सर केल्याक आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवान आमेन. देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आनी मोग आनी उद्धारपण आमच्या जिवितान येवंक आमी उद्धार देवाशी वचूया आनी बोगसणे मागुया. तोच आमकां बापाचो आनी पुताच्या आशिर्वादान बुडतलो आनी आमच्या सगळ्यांची येतलो. आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवान आमेन. बी ब्लेस.